नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया साखरेच्या पाकातले फोव। या हांवें पाव किलो फुलयल्ले फोव घेतल्या आनी फोव पयलीं आमकां चाळणीन घालून घेवपाक जाय। तातूंत असो बारीक पिठो आसता तो काढून घेवपाक जाय। हे फोव हांव ताटान घालून घेता। 1 कप हांवें साखर घेतल्या, म्हळ्यार ही पाव किलो साखर आसा। 1 वाटी हांवें सुक्या खोबऱ्याची अशी काप करून घेतल्या आणि 1 काप हांवें तेलान फ्राय करून घेतल्या। 50 ग्राम भिकणा हांवें भाजून ताजी कल्लां काढून घेतल्या। 2 मोठे चमचे तीळ भाजून घेतल्या। 50 ग्राम काजूचे तुकडे घेतल्या। भाजलेली चण्याची डाळ घेतल्या 50 ग्राम। थोडीशी खिसमिस घेतल्या। हे सगळे जिन्नस आमी फोवांनी घालून दवरुया। हे सगळे जिन्नस हांवें फोवान घालून दवरले। आता आमी सुरुवात करूया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव साखर घालता। अर्ध कप उदक घालता। या साखरेचो आमकां 1 तारी पाक करून घेवपाक जाय। पाक करता आसतना अशें सतत ढवळत रावपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्ध चमचो वेलचीची पावडर। आता हातूंतली साखर विरगळ्ळी। गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। तातूंत थोडे घालता आले। हे आले हांवें बारीक कापून घेतला, ते घालता। आले तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। तातूंत हांव घालता 1 चमचो तूप। तूप घातले म्हणटकूच फोव बरे सळसळीत जाता, चिकटना। तातूंत हांव 2 चिमटी मीठ घालता। पंख व्यवस्थित परफेक्ट जाला। पळयात, थेंब पडटा आसतना तार अशी पडटा। मस्त जाला। आता हांव गॅस बंद करता आणि हे सगळे आता आमी तातूंत घालून घेवया। फोव घातल्यानंतर बरे व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। साखरीचो पंख सारको सगळ्याक लागपाक जाय। आणि पळयात, एकदम मोकळे मोकळे अशे जाले फोव। अजिबात चिकट जावंक ना, अशें जावपाक जाय। अशे हे साखरेच्या पाकातले फोव दिवाळेक करतात। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।